शेनवारा परत चौथे फावट संजीवनी साखर कारखान्यात चोरी करपाक आयिल्ले कडेन कामगारांनी चौगा चोरांक धरले। तांकां यथेच्छ पेटले। उपरांत पुलीस पावले। धरल्यात तातूंत कृष्णा इंगळे, राजेश गुप्ता, सुनील गणचारी अशी तिगांची नांवां कळ्ळ्यात। आनीक एकल्याक चडूच मार पडिल्ल्यान हॉस्पिटलांत घाला। भायल्यान ऑब्जर्वेशन करपाक रावल्ले सगळे वर्कर, एक जवळ 10-12 लोक आसले आमी वर्कर। तेन्ना की आमकां दिसलें की एक गाडी येयली, बोलेरो गाडी येयली आनी तितून 3 जाण मनीस देंवले आनी देंवल्यान आमचो कंपाउंड आसा त्या कंपाउंडाच्यान एकट्यान फेंटेन एंट्री मारली भितर आनी 2 जाण परत वचपाक तांकां आमी धरता आसतना ते थोडे धांवता आसतना खंय पडले, मार खंय तरी लागलो आसलो तांकां आमकां धरले। धरतकूर आमी पुलिशेक कंप्लेंट पुलिशेक फोन मारली 100 नंबरार आनी 100 नंबरार डायल करता पुलीस येयले आनी मागीर लोकूय गांवठी जमले। सेक्युरिटी आसले आनी आमकां फक्त तेणी भायल्यान दवरलेले आमकां। सो ते कितल्यांक येयले एक्झॅक्ट रातचे मागीर? 10:30। कसली गाडी बीन घेवन येयले? गाडी घेवन येयले, बोलेरो गाडी घेवन येयले आनी गाडी थंय 3 जाण मदीं देंवले गाडयेचेर। 3 जाण देंवतकूर ती गाडी देंवयली गाडी गेली। गाडी वचून ते 5 मिनटांनी एकट्यान गेटी भितर आमची उडी मारली गाडये भितर आनी दुसरे 2 जाण ते वचपाक घातले। तितल्यान आमी थंय जळमळ घातले, ते एकटे जाले आनी तांकां आमी धरपाची ट्राय केली आनी धरले सुद्दां। कितें मेळ्ळें तेंचे कडेन? फक्त ते लॉकर कट करपाची एक प्लेट एक मेळ्ळी, एक ताजी बॉटल आसली आनी एक स्क्रूड्रायव्हर आसलो आनी 4 पिशव्यो आसल्यो 25 किलोची प्लास्टीक पिशवी आसली। खंयचे बीन ते कितें कळ्ळा ते? फक्त विचारतना आमी फोंडेचे इतलेंच म्हटलां, तेजे फुडलें काय सांगूंक ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।